प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वो विसवोर वोड 19 ते 31 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच सांजे मुणगे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जोमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. तुमी मनशांची पातकां बक्षिशात जाल्यार देव ती तांकां बक्षिता, आनी तुमी ती बक्षिना जायशात जाल्यार देव तांकां ती बक्षिचो ना. जेजू आनी तोमास. जेजू आयलो तेन्ना 12 मोदलो एकलो जोंवळो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. ह्या पासत दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमांच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासतलो जावं नाका, पूण भावार्थ कर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. ह्या पुस्तकाचो हेतू. जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ धरचे खातीर आनी भावार्थ धरून ताच्या नांवाक वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू तोमासाक जेन्ना तो पोंदो जेवन जालो 7 दिसां उपरांत तो तोमासाक मेळटा. आनी कितें घडलेलें बाबणीनो, ज्या दिसा जेजू पोंदो जेवन जालो म्हणजे पास्कांचो दीस, त्या दिसा जेजू आपल्या शिसांक मेळटा. रातीक मेळटा म्हणजे दीस काबार जावन. आनी त्या वेळार तोमास शिसां बरोबर ना, कित्याक तो आपलें काम करिता, तो भायर गेला, ताका कसली भिरांत ना. आनी जेन्ना जेजू त्या शिसांक मेळटा, शीस तोमासाक म्हणटा, आमी जेजूक पळयला. तो म्हणटा, ना, हांवें ताका म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना जाल्यार, हांवें म्हजे हात ताज्या बोटाचेर ताज्या कुडीचेर धरूंक ना जाल्यार हांव सोत मारचो ना. आनी कितें घडटा बाबा, 7 दिसां उपरांत जेजू पोत्तून
शिसांक मेळटा आनी त्या वेळार तोमास दुसऱ्या शिसा बरोबर आनी जेन्ना थंयचो तोमास आसा जेजू ताचे कडेन येता आनी म्हणटा तोमास म्हणटा हांव तुकाच मेळपाक येयलां. हांव जाणो की हांव जेन्ना 7 दीस पयलीं दुसऱ्यांक मेळ्ळलो दुसऱ्यांक पळयल्लो आनी तेन्ना तूं नासलोय तेन्ना हांव जाणो की तुवें म्हाका पळोवंक ना म्हणून आनी तुवें तुजी खोशी आसली म्हाका पळोवपाक. पूण म्हणटा तुका हांव मेळोवपाक हांव आयज येयलां. तुका हांव खरेपणी खास करून तुका तुजी 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 जी खोशी आसली म्हाका पळोवपाक ती खोशी म्हणजे पूर्ण करपाक हांव येयलां. आनी तेजे फुडें जेजू ताका कितें सांगता तो म्हणटा म्हाका पळयला म्हूण तुवें भावार्थ दवरलाय. पळयनासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. भाव भयणीनो जेजू अशलीं उतरां तोमासाक कित्याक म्हणटा. भाव भयणीनो तोमासान पळयलें की जेजू दुसऱ्या शिसांक दिश्टी पडलो म्हणून आनी ताजो संबंद जेजूशी इतलो घट आसलो की ताका जायल्लें जेजून ताका येवन मेळपाक. असो न्ही की तोमास स्वत मानिनासलो पूण ताजो संबंद जेजूशी असो आसलो की तो जेजूक पळोवंक सोदतालो. पूण जेजू आयज ही जी उतरां उलयता ती तुका आनी म्हाका म्हणटा. म्हाका पळयलां म्हूण तुवें भावार्थ दवरलें म्हणजे तोमासाक पळयनासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनी आमी जावन आसा खरेंच सुभागी. कित्याक भाव भयणीनो आमी जेजूक पुनरुज्जीवन जाल्लो पळोवंक ना. आमी आजून पासून जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. जेजूक आमी खरेपणी आमचे ताचे हात ताचे कुडीचेर धरूंक ना. पूण आमी जेन्ना सत मानता की ते खरेपणी पुनरुज्जीवन जाला तो खरेपणी जिवो आसा आमी आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आमी खरेंच सुभागी. तर आयज भाव भयणीनो आमी जेजूक पळोवंक ना जाल्यार पळयनासतना आमी सुभागी. कित्याक आमी ताच्या उतरा वरवीं ताचेर भावार्थ दवरता आनी खरेपणी आमी भावार्थ दवरीत जाल्यार जायत जेजू आमकां मेळपाक येतलो. आमी ताका आमच्या दोळ्यांनी पळयतले कित्याक आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या. आयज भाव भयणीनो आमी चुकल्या जाल्यार धर्मान बुडल्या जाल्यार ताचें उतर आमी पयस दवरला जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागून ताच्या उतरा प्रमाणे चलून आमी खरेंच सुभागी जावन ताच्या उतराचेर सत मानून तें उतर पाडुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.